पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमका सगळ्यांक येवकार। ऐतिहासिक डायस, पवित्र भूय आणि ह्याच भुयेचेर श्री सप्तकोटेश्वराचे देऊळ। हय, आम्ही आयल्या नार्वे हांगा। नार्वे हांगासरल्या लक्ष्मीनारायण देवळात आम्ही आजचो भाग खेळटली। चला तर वचूया आणि खेळूया आमचो आजचो भाग। पळयत रावात पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटकी सीजन 2। गुड इव्हनिंग। जरा हटकेचो हो कार्यक्रम आज नार्वे गावात जाता आणि आमच्या नार्वे गावात मी सारिका शिरोडकर आयला म्हणून हांव तांकां थँक्यू म्हणटा। वेळात वेळ काढून ती आमच्या ह्या गावात येऊन हो प्रोग्राम हांगासर घेता, ताका लागून हांव आमचे गावचे पंच तुकाराम गावडे हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी तांकां एक आमचो टोकन ऑफ लव दिवन तेंचे आमच्या गावात स्वागत करचें। आजच्या या सुंदर अशा कार्यक्रमाचे आस्वाद घेवपाक आमच्या मध्ये उपस्थित आसा आमचे लाडके MLA मिस्टर प्रेमेंद्र शेठ यांची वायफ। त्यांचे नाव आसा माया प्रेमेंद्र शेठ। ती महिला मोर्चाची वायस प्रेसिडेंट आसा। आमचे पंच तुकाराम गावडे यांका विनंती करता की तेंच्यांनी तेंचे स्वागत करचे। तसेच आयचो फुल कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडपाक आणि सगळे हांगासर अरेंजमेंट करपाक आमचे गावचे पंच तुकाराम गावडे यांनी आमकां खूप मदत केलेली आसा। हांव हर्षा गावडेक विनंती करता की तेणी ताका पुष्पगुच्छ दिवन थँक्यू म्हणचे। जरा हटके या पुराय टीमीक तेंचे स्वागत करपाक लागून हांव ईशा गावडेक विनंती करता की तेणी सगळ्यांक पुष्पगुच्छ दिवन तेंचे स्वागत करचे। तसेच पंचामृताचे राईस जे आसा ते खूपच फ्लेवर्ड आसा आणि बरे लागतात, तसेच हेल्दी आसा। हांवें घरा कडेन स्वता खाऊन पळयला आणि ते आयज आमच्या हांगासर तेंच्यांनी स्टॉल लायलेले आसा आणि तेंच्यांनी हो प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड केलेलो आसा। सो तेंकांय विनंती करता की तेंच्यांनी हांगा येवन तुकाराम गावडेक विनंती करता की तेंचेय आमच्या गावान वेलकम करचे। हांव आमचे चीफ गेस्ट मॅम माया हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी या प्रोग्रामा बद्दल 2 शब्द उलोवचे। श्री लक्ष्मीनारायण देवीक नमन करता, तशेंच तुमकां सगळ्यांक, तशेंच हांगा उपस्थित प्रुडंट मिडियाची सगळ्यांची आवडटी तशी सामकी सुंदर आणि तशी प्रोग्राम घेवपाकूय हुशार सगळे तिच्या आपल्या मोवाळ उतरांनी हे प्रोग्राम हो जरा हटके हो कार्यक्रम ती आपल्या मोवाळ उतरांनी सादर करता। अशा ह्या आमच्या सारिका शिरोडकर हांकां हांव स्वागत करता। आणि आमचो भाई तुकाराम गावडे ते बीन हांगासर ह्या पंच सदस्य हांगा ह्या आमच्या ह्या वॉर्डान खूब बरे तरेन काम करता। तेंचे हांव स्वागत करता आनी अभिनंदन करता। आनी तशेंच ह्या प्रुडंट मिडियाचे बीन हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता। आणि एक हांव सांगूंक सोदता ह्या प्रोग्रामा बद्दल, जर हो टीव्हीचेर जर कार्यक्रम चालू आसत जाल्यार दर एक हे बायलांचो कार्यक्रम आसा आनी हो कार्यक्रम जर चालू आसत जाल्यार खंयचेच बायलेचो पावल फुडें वयचें ना 2 मिनटां पळयल्या शिवाय। कित्याक ह्या कार्यक्रमांतल्यान अशें हे दिसता की ह्या कार्यक्रमान खूब जनरल नॉलेज मेळटा। तशेंच आमच्या गांवांतले जी पर्यटन स्थळां आसा गोंयांतली तशी गोंया भायली ती पळोवपाक मेळटा। आनी आमच्या सगळे जनरल नॉलेज म्हटल्यार घरान बायलां असल्या कारणान तांकां घरांतलीच नॉलेज आसता, ती 4 भिंती भितरूच आसता, तांकां भायर कळना। ह्या असल्या प्रोग्रामाच्या माध्यमांतल्यान तांकां आमच्या जे जनरल नॉलेज खबर ना ते तांकां कळटा। जशी राजकारणाच्या बाबतींत तांकां ती खबर नासता, ते दर एका प्रोग्रामाक त्या खंयच्या मिनिस्टराची वळख करून दिता, जेणे करून तांकांय कळटा बाबा हो खंयच्या डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर वा खंयचें देवूळ, खंयचे पर्यटन स्थळ, तशेंच वेगवेगळ्या हेचे माहिती मेळटा।
रिलेशनां कशी जपपाची, माय सुनांची रिलेशनां, घोवा बायलेची रिलेशनां, तेंची कशी तरेन ती संवसार करता तांकां पळोवन आमकांय दिसता की मागीर आं बाबा अशें वायट हें आनी हें बरें, हें बरें 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 शिकपाक मेळटा. खरेंच म्हाका अभिनंदन करीत दिसता ह्या प्रोग्रामाचे जे हें करता, जे सादर करता तेंचे हांव अभिनंदन करता. अशेंच तेंच्यांनी कार्यक्रम करचे आनी जी सोशल म्हणजे अवेरनेस आसा भितून खुबशी एक मेळटा गजाली की जे गांवान म्हणजे एक पर्यटन आनी गांवांतली निसर्ग सुद्दां ती दाखयता वा आनी तेंची म्हायती दिता. तेंच्या हेज्या माध्यमांतल्यान एक पंचामृत हे बीन रायस तेंची बीन ती एडवर्टायज करता. म्हणजे खुबशी म्हायती ह्या प्रोग्रामांतल्यान मेळटा. आनी आयज आमी प्रत्येक वेळा आमी टीव्हीचेर म्हणटा कितें आयज हो कार्यक्रम पळयलो की ना आमी बी थंय आसूंक जाय आसली. पूण आयज तुमकां हो वेळ येयला की तुमी तेजो अनुभव खरें प्रात्यक्षीत घेता आनी तुमी खरेंच तेजो आनंद लुटा आनी तुमचे कला कौशल्य दाखोवन हांगासर हो प्रोग्रामाक ह्या भाग घेया. देव बरें करूं. हांव आमचे पंच तुकाराम गावडे हांकां विनंती करता की 2 शब्द उलयत. सत्यनारायणाक नमन करून आयज जो हांगा हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो आनी जो प्रोग्रामाक लागून हांवें मदत केली ती खरोखरच आयज अशें दिसता की सगळ्या बायलांचें एक मन आसा ते जे एकी कडेन येयल्या नंतर ही सगळ्यांची जी मनां आसा म्हणजे जी आमचे विचार आहा ती एकमेकाक जुळता. म्हणजे जुळपाक लागून हो प्रोग्राम हेंच्यांनी स्टार्ट केल्लो आहा. आमी प्रोग्राम पळयता पण आमकां त्या प्रोग्रामान सहभागी जावंक मेळटले अशें आमी केन्नाच चिंतूंक नासले. पण आयज तो टायम येयलो अशें मनानसून खुशी दिसता. आनी आयज तुमकां सगळ्या बायलांक हांव अशें म्हणटा की आयज तुमकां बी आयज खरोखरच त्या प्रोग्रामान आयज तुमकां हांगासर येवन त्या प्रोग्रामान काम करपाक मेळ्ळें. म्हणजे त्या प्रोग्रामान जी भायरसून आमी प्रोग्राम पळयताल्यो पण आयज तुमकां प्रत्यक्ष त्या प्रोग्रामाची जाणीव जावंक लागली. म्हणून आयज सगळ्यांक हांव विनंती करता की आयज तुमी पुरेपूर हेचो लाभ घेवचो आनी मनापासून तुमी ही मनापासून खुशी मानची अशी म्हाजी 2 उतरां सोंपोवन हांव देव बरें करूं म्हणटा. श्री लक्ष्मीनारायणाक नमन करून आजच्या भागाक हांव सुरवात करता. तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. खेळुया आमचो आयचो भाग. हय, तितलोच स्पेशल आसतलो, तितलोच एंटरटेनिंग आसतलो आनी तितलोच इंटरेस्टिंग आसतलो. आनी हे सगळे करतली सगळी तुमी. सो तुमी कितली हांगासर एन्जॉय करता तितलोच आमचो कार्यक्रम आनीक बरो जाता. सुरवात करुया आजच्या पयल्या राउंडाक. आनी सगळ्यांकूच खबर आसा की पयलो राउंड आमचो ठो ठो ठो. कसलो राउंड? फुगोड्यांचो राउंड. 5 स्पर्धकांक आपया हांगासर पळोवया की आमच्या पयल्या राउंडाक आमकां स्पर्धक कोण मेळटा ती. फुगोटे राउंडाची आमची 5 स्पर्धक म्हाज्या बरोबर आसा. आमी तांची पयली ओळख करून घेवया आनी मागीर तांकां टेन्शन दिवया. नांव सांग. माझे नाव जावन आसा नम्रता निकंड गावडे. हांव रावता पेगांव. कितें करता? हाऊसवाईफ प्लस कामां करता. हाऊसवाईफ प्लस कामां करता म्हणजे दोन्ही करता. गौरी गुरदास गावडे. हांव नारव्यां रावता. हाऊसवाईफ. कितें करपाक आवडटा? हॉबीज कितें तुज्यो? मिठाई करपाक आवडटा. हाडल्या आज आमकां करून खाणा करून दिता, ऑर्डर घेता. घेता. म्हजें नाव मनीषा मंगेश गावडे. हांव नारव्यां रावता. कितें करता? घरवायफ. घरवायफ. हे बेस्ट. हाऊसवाईफ बेस्ट दिसलें न्ही घरवायफ आयकोपाक. पण तुका कितें आवडटा करपाक? घरकाम. घरकाम. एवढी इतली आबूज जाल्या की हेवटेंतले तेवटेन उतरां वचपाक गेला. माझे नाव साजन नार्वेकर. नार्वे घरान आसता. घरान आवड कितें? अशी मेळटा ती सगळ्या घरांचे काम करपाचे आनी भोंवपाचे आनी रांदपाचे घरातले काम करपाचे आनी भोंवपाचे. शेजाऱ्यांक कितें भोंवत आसता शेजाऱ्यांनी म्हणा घरात अशी पासे अशी कितें भजन बिजन म्हणपाक आवडना? आवडना. आवड आसा म्हळ्यार म्हणचें पडटलें. आनी तुमी कितें करता? कितें आवड आसा करपाची? फुगड्यो बी घालता तूं? कांयच आवडना करपाक? पांय नोतार आहा न्हू फुगडी घालून जाय. म्हणपाक कितें येता मगे? हा म्हणी धालो म्हणटा खंय तूं?
पण आता आम्ही इतले पयस साकून आयला सो तू आमकां धालो म्हणून दाखयतलीच नाही. एक 2 लायनी धाल्याच्यो त्याच निमतान आमचे सगळे पळोवपी आसा ते आयकतले तू कितले बरो धालो म्हणटा ते. नारळ फोडून केलं शिरण्य वाटिले तुळसा पिनावणी घे वाटिले तुळसा पिनावणी घे नारळ फोडून केली शिरणी वाटिली तुळसा पिनावणी घे वाटिले तुळसा पिनावणी घे वनात वना देवता मनार खेळू आलो गे मनार खेळू आलो गे आलो झाल्या बरो झालो लागे पादर रागे 21 पावणे 22 स्वर्ग उतर देऊर मागे उतर देऊर मागे पायी वनमाली चर्ग शनिवारी ओळखलोगे शनिवारी ओळखलो. म्हणपाक पयली तयार असना आणि म्हणपाक लागली की थांबपाक तयार असना. खूपच सुंदर आई. आताच्या तरणाट्या भुरग्यांक शिकयला की ना? शिकल्यान का तुम्ही? शिकल्या? मातशी शिकतात. ओके. सो ही जाली आमची ओळख आमच्या 5 स्पर्धकांची जी खेळटली आमचो पहिलो राउंड जो असता आमचो फुगोट्यांचो राउंड. आणि तुम्ही पळोवंक शकता की हांगासर ह्या गांवान आमच्या आईन आणि बाकीच्यांनी आमचे कितें म्हणटा धाल्यांचे दायज कशे सांबाळून दवरला ते. आणि ती म्हणटात की तरणाटी जी भुरगीं आसात ती हांगासर सहभागी जाता ती शिकपाक वतात. ओके, सुरवात करूया आमच्या आयच्या राउंडाक. प्रश्न आमचे कितें ते पळोवया. पहिलो प्रश्न आमचो सारको ऐका. उत्तर येता जाल्यार ताळी मारपाची तुम्ही पयली. तुमकां येना जाल्यार मागीर तुमकां चान्स. मुरगांवचे आमदार. व्हेरी गुड. रेमेन शेटे. उत्तर चुकले. तिने सोमते तोंड उठे गेले. ये क्या हो रहा है. चुकले. तुमच्यापैकी कोणाक खबर आसा तर करा. मुरगांवचे आमदारचे नाव. डिस्कशना करू नाका. येता जाल्यार फुडें यो. सांगा बेगीन. संकेत आमोणकर. हाफ राईट आसा हाफ रॉंग आसा. दिवपाचो प्राइज दिवया. संकल्प आमोणकर. मोठ्यान ताळयो जणी तेजे खातीर. आमची पहिली फुगडी ऑडियन्सान फुटल्या आणि रितू गावडे हांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, फुडलो प्रश्न सारको आयकाता. ही एक म्हण आसा आई तुका इतलीच म्हणी आणि इतली सोपी आसा की कोरसान कोणे सांगप ना. कोरसान कोणे सांगप ना. सोपीशी म्हण आसा. एक लग्न ताळी मारा येताले फक्त. एक लग्न 12 लग्न. ताळ्यो मेगे मारा. साजन नार्वेकर हांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, फुडलो प्रश्न. पिक्चरां सगळीं पळयता? हय पळयता मगे. ओके, पिक्चर डायलॉग आसा. उत्तर येता ताळी मारपाची. पळय हां त्या स्टायलीन म्हाका म्हणपाक येना गे. हांव जस्ट अशेंच म्हणटा. ओके. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. सामको फेमस डायलॉग. येता जाल्यार ताळयो मारा. तुमकां येता ना? वॉन्टेड. वॉन्टेड के रॉंग? सारखे उत्तर. मोठ्यान ताळयो न्ही. परत एक फावटी आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटल्या आणि प्रतीक्षा गावडे हांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. ओके, आणि एक सोपोसो प्रश्न. नॅशनल बर्ड नॅशनल एनिमल खबर आहा सगळ्यांक. नॅशनल स्वीट कितें? नॅशनल स्वीट मिठाई. सांगा मिठाची नावां तरी सांगून उडया खंयच्या. तुमकां येना? ओके, तुका येता? मायकार सांग तू थंय पळोवन. चुकल्यार उपकारता आमकां. लाडू. नाही म्हाका सांगपाक बरें दिसता. चुकले उत्तर अशें म्हणून. उत्तर चुकले. नेक्स्ट. आनी कोण? बेगीन. उकडे तांदळाचे लाडू. एका मात ताळयो मेळोंक जाय. आमचे उकडे तांदळाचे लाडू तिने नॅशनल लेवलाचेर पावयला ताका लागून. पण उत्तर चुकला. सांगा बेगीन. नॅशनल स्वीट. जिलेबी. जिलेबी. उत्तर चुकूंक ना. सारखे आसा. मोठ्यान ताळयो जाली ताचे खातीर. अनिता गावडे यांच्यानी उत्तर सारखे दिला आणि तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, आता तुमचे टेन्शन सारखे कमी करता. शेवटचो प्रश्न सारखे ऐका. एक कडे आसा. रेडी?
तिरपो दोळो, कोट काळो, खानाचेर मात हाजो दोळो. उत्तर मात सारखे दिले कावेत मोठ्यान धाडो दोन तिचे खातीर. गौरी गावडेन उत्तर सारखे दिला आणि तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो राउंड खेळचे पयलीं घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया पंचामृता राईस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार खेळुया आमचो फुडलो राउंड जो आसता जोडी तुजी माझी. आणि जोडी तुजी माझी या राउंडचे विनराक मेळटले एंटीक माड्डोळ पणजे ह्या रेस्टॉरंट कडल्यान 1000 रुपयाचो फूड वाउचर. सो पळोवया की आजचो फूड वाउचर कोणाक मेळटा तो कोण जाता आमची आयची विनिंग जोडी. ताका लागून आफोया आमच्या जोड्यांक. जोडी तुजी माझी या राउंडची पार्टिसिपंट माझ्या बरोबर आसा तांची ओळख करून घेऊया. अधीक्षा देवेंद्र पालयेकर नार्वेकार रावता हाऊस वायफ. प्रमिला प्रकाश पालयेकर नार्वेकार रावता हाऊस वायफ. सांगा मग एकामेका बद्दल कोण बरोबर आयल्या तुझ्या. माझी जाव येयल्या व्हडली जाव. कशी आसा जाव. खूप बरी म्हणजे आमच्या दोघांच्या एकामेका कडेन अशें सांगून एकामेका कशें कितें करूंक जाय कितें तें एकामेका आमचें सांगून करता. कितें सांगतली व्हडली जाव. म्हाका केन्ना केन्ना न्हू खूब राग येता कितें म्हजें मुटलें काय ना अशें परतून सांगपाकूय जाता पूण हांव सांगना. इतले ऑनेस्टली सांगता वालोर घेता वालोर. आनी आमी कितें सांगलें सुद्दां न्ही पाशयेच काडटा खूब पाशयेच काडटा. हांगा ती झगडशी आतां ना झगडे ना म्हणजे अशें म्हणजे तोडून अशें दिवपाचें जातात गे. आमी म्हणटात न्ही किचनान आयदनां आसतात ती एकामेकांक. आनंदी चोडणकर अंगणवाडी वर्कर. हांव बरोबर कोण आयला. म्हजी जाव येयल्या व्हडली. सांग. म्हजें नांव स्नेहल नामदेव चोडणकर. जाव तुजी. ही म्हजी जाव म्हाका खूब हेल्प करता. कितें आसलें जाल्यार हांव ताका सांगता पयलीं. आयज सद्दां प्रोग्राम आसा म्हणून हांवें ताका पयलीं सांगलें. तें म्हणूंक लागलें मागीर आपूण येता म्हणूंक लागलें म्हणून ताका मागीर घेवन येयलें हांव अशें. तूं कितें सांगतली जावे बद्दल. म्हजी जाव खूब बरी आसा. म्हाका कितें आसलें जाल्यार आपयता सांगता आनी आमी दोगां बरी रावता घरांत. राग बी केन्ना येता काय तुजो. अशें जावंच शकना. ना जावची राग येना. हांव प्रेरणा पुंडलीक परब रावता नार्व्या हाऊस वायफ. म्हजें नांव सानिया परब वायफ. सांगा मगो कोणूय सांगा पण सांगा. जाव. हय जाव. कोण व्हडली जाव. सांग मगो धाकटी जावे बद्दल. अशी बरी करता आमी अशी फ्रेंडा कशीच रावता. वचपाचें जावं कितें एकामेकांक सांगता. आतां सो येतना आमी येवपाचें मनान जालें पूण आमी येयली वांगडा तशी. आवय बरी रावता आमी दोगां जाणां अशी फ्रेंड कशी रावता सारकी अशी म्हणजे केन्ना आमकां एक असो राग बी येना आनी राग येयलो सुद्दां जाल्यार मातसो कंट्रोल करता आमी. कित्याक आमी एकीच कडेन रावता जॉयंट फॅमिली. जॉयंट फॅमिली आनी आमचे 5 जाण भुरगे आसा न्हू ताका लागून आमी दोगां कशी ते करिना एकामेकांक खूब बरी करता. एकामेकाच्या भुरग्यांक सांबाळटा. हय तशी बरी आसा. ओके सो आमच्या जावांची जोडी जाल्या आसा तेंची आमची ओळख जाल्ली आसा. हां आतां खेळ. खेळ कसलो सोंपोसो खेळ आसतलो. हां गेम आसा सारको सोंपो. आमी आमच्या पार्टिसिपंटांक दिला प्लास्टीक ग्लास. तांच्यांनी ग्लास आपल्या तकलेच्या मदीं दवरपाचे. दोगांनी बॅलन्स करपाचे आनी समोर आशिल्ल्या टेबलाचेर हाडून ग्लास एकठांय करपाचे. मॅक्सिमम 1 मिनटाच्या टायमान ग्लास एकठांय करता ती जातली हे राउंडची विनर. सोपीशी गेम. रेडी स्टार्ट. हात लावप ना मदीं. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप. कोणे सर केलं केली. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. सो मॅक्सिमम त्यांचीच. ओके सो आमच्या ह्या राउंडची विनर जाता खंयची टीम. मोठ्या
जोडी तुजी माझी ह्या राऊंडची रनरअप जाता दिक्षा आनी प्रमिला आनी तांकां हो स्पेशल प्रायज स्पॉन्सर केला हांगासरले पंच तुकाराम गावडे हांच्यांनी. हांव रिक्वेस्ट करता प्रिया शेट हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. सानिया आनी प्रेरणा जाता आमच्या जोडी तुजी माझी यांची विनर आनी हांव रिक्वेस्ट करता की आमचो आयचो प्रायज एंटीक माड्डोळ पणजे ह्या रेस्टॉरंट कडल्यान तांकां मेळटा 1000 रुपीजाचो फूड वाउचर. रिक्वेस्ट करता परत एक फावटी प्रिया शेट हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. ओके, जोडी तुजी माझी हेजी आमकां विनर मेळ्ळा, तांकां तांचो प्रायजूय मेळ्ळा. खेळुया आमचो फुडलो राउंड जो आसता कभी हा कभी ना. कभी हा कभी ना ह्या राउंडाक हांव सुरवात करता. पार्टिसिपंट बरोबर आसा. टायम आसलो 40 सेकंदाचो. आतां उलय. म्हजें नांव प्रवीणा विनय मणेरकर. हांव हाऊस वायफ आहा. ओके प्रवीणा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. कशें आसा तूं? बरें. पावस बी लागलो? ना. हय आनी ना म्हणपाचें ना. कळ्ळें तरी कितें जालें तें. बोला, तुजो टायम सुरू जाता आतां. उलोवपाक आवडटा? आवडटा. खूब उलयता? उलयता. केन्ना आयिल्ले? बेगीन आयले 3 आयिल्ले? हय म्हणलें हांगासर. गीता रमेश नार्वेकर. हांव नार्वे रावता. हांव वचून करता. ओके, तुजो टायम सुरू जाता आतां. कशें दिसता आज हांगा येवन? बरें दिसता. आवडटा खेळ खेळपाक? खेळ खेळपाक आवडटा. कॉन्फिडन्स लेवल पळया हय म्हणटाना. ओके कृती, तुजो टायम सुरू जाता आतां. आज संडे सो तुका आज टायम मेळ्ळो. असो टायम मेळटा? केन्ना केन्ना मेळटा चडसो? पळोवपाक जाय. आनी घरान काम तूच करता? केन्ना केन्ना. सदांच करिना? वाज येयसल्यार करिना. बरें खेळटाले. ओके नयन, तुजो टायम सुरू जाता आतां. नयन, तूं अशें सिरियस कशें? चड हासना? आसता. उलोवपाक आवडटा? ओके, आमचे हांगासर आशिल्ली 5 स्पर्धकांक कभी हा कभी ना हो राउंड जमलो ना. जेंकां दिसता की हो राउंड ती खेळूं शकता ती मुखार येयात आतां. आनी बेस्ट पार्ट म्हणल्यार जी ह्या राउंडची विनर जातली तांकां मेळटले पंचामृता रायस. तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा ह्या रायसचें खाशेलेपण. सो आनी परत फावटी सांगपाची गरज ना. सो तुमी मुखार येयात. ओके, सो सुरवात तुज्या पासून करुया. हर्षा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. हर्षा, तूं ओदोळ आयिल्लें न्ही? हय हय. हय हय देवी 2 हय. ओके हर्षदा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. हर्षदा, तूं कितें करता? मेडिकल हितूर आसा, स्टाफ नर्स म्हणून. ओके, सो ऑफ तुका सदांच संडेची? संडेची. आनी कशें वता? बायक. तूं चलयता? हय. नांव सांग. प्रतीक्षा गावडे. प्रतीक्षा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. प्रतीक्षा, तूं हांगाच रावता? हय नार्वे. ईशा गावडे. ओके ईशा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. ईशा, केन्ना हो राउंड पळयल्लो? खबर ना. ये क्या हो रहा है? ओके तेजल, तुजो टायम सुरू जाता आतां. तेजल, तूं कितें करता? हाऊस वायफ. घरान सगळी कामां तुकाच करची पडटा? जाव आसा व्हडली. ती हेल्प करता? करता. आनी तुका केन्ना दिसूंक ना कामाक वचपाक बी जाय अशें? पयलीं वतालें. सोडलें आतां? कित्याक सोडलें? भुरगीं आसा दोग. तांकां तुका पळोवचें पडटा? पळयता. आनी घरान सासू बी कोण ना? जाव आसा. जाव तीच पळयता? तीच. आनी कार्यक्रमाक येवपाक टायम मेळ्ळो तुका? मिस्टरान धाडले. आनी भुरग्यांक हाडल्या आतां हांगा? एकटो आसा. तांकां दुसऱ्याक हाडूंक ना? एग्जाम आसा. एग्जाम तूं अभ्यास घेता? घेता. आनी तूं कितलें शिकला? 12th. पण तुका जमता घेवपाक? घेता. ओके, मोठ्यान ताळयो जावनी ताचे खातीर. ओके, तेणें ऑलरेडी राउंड थ्रू केला, पण आमी जस्ट ती आयला सो तांचे कडेन जस्ट आमी उलोवया. म्हजें नांव सोनाली गावडे. सोनाली, तुजो टायम सुरू जाता आतां. सोनी, तुका दिसता की हो राउंड तूं खेळूं शकता? खेळटलें. आवड आसा खेळपाची? आसा. म्हजें नांव तन्वी तुकाराम गावडे. ओके तन्वी, तुजो टायम सुरू जाता आतां. तन्वी, तुका अरेंजमेंट सगळें तुवेंनूच केला न्ही? ओके, सो मोठ्यान ताळयो सोनी आमच्या आयच्या विनरा खातीर. तेजल साकळकर जाता आमच्या कभी हा कभी ना ह्या राउंडचे विनर. आनी तेका आयचो प्रायज दिवपाक आमच्या मदीं आसा जाकीर शाह, जे बिचोले हांगासरल्या शाह स्टोर
हांचे प्रोप्रायटर आसा हांव रिक्वेस्ट करता तांकां की तांच्यांनी आयचो पंचामृता रायसचो प्रायज तांकां दिवचो. पंचामृता की तरफ से आप सबको एक कॉन्टेस्ट है. इसके लिए क्या करना है, पंचामृता का कोई भी प्रोडक्ट लेके फोटो क्लिक करना है, घर के अंदर या घर के बाहर. इसको अपने व्हाट्सएप और फेसबुक स्टोरीज पे डालना है. जिसको भी सबसे ज़्यादा व्यूज आते हैं उसको इस नंबर पे बेचना है व्हाट्सएप के ऊपर. तो जिसको भी सबसे ज़्यादा व्यूज रहता है वही इस कॉन्टेस्ट का विनर रहेगा. इस कमिंग वेडनेसडे 7:30 PM लास्ट डेट है, तो उसके अंदर भेज दीजिए. फुडलो राउंड आम्ही खेळटलीच, पण त्याच्या पहिले घेऊया एक लहानसो ब्रेक आणि रोकडीच परत येऊया. पंचामृता राईस प्रेझेंट जरा हटके. वेरणीच्या इंटीक मार्दोळांतलो भूत बंगलो. भिवू नाकात, जेवण मौज मस्ती आणि हे सगळे झाले उपरांत अनुभवात हो थरार भूतांचो. तुमचे सप्तांत येवपी भूतां पळयात प्रत्यक्ष. रातची न्हय दिसाची. भुरगीं जाणटी सगळ्यांनी भेट दिवपा सारको हो भूत बंगलो. चुकवू नाकात, पस्तावतले. याद आसूनी वेरणीच्या एंटीक मार्दोळांतलो थरार भूत बंगलो. मेहंदी हर शादी की एक जरूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी सारीज हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी सारीज, बेलगाम. Grayson's Overseas, wholesaler for spices and dry fruits. Natal Araujo Building, Morod, Santa Cruz, Goa. Contact us on 9822164298. Best place for dining and perfect venue to celebrate your parties and family function. Pen Aroma Restaurant, Ponda. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. महालक्ष्मी ट्रेडिशनल सारीज, बिल्डिंग नंबर 2, जयराम कॉम्प्लेक्स, नेवगी नगर, मळा, पणजी, गोवा. कॉन्टॅक्ट निरूपा नाटेकर ऑन 9822104109. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता रायस प्रेझेंट जरा हटके ह्या कार्यावळीन. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड. मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट एंटरटेनिंग आणि कितें कितें एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आमचो राउंड आसा तो कसलो, डान्स राउंड. ओके, सो डान्स राउंडची पार्टिसिपंट हांव चिट्स काडिना. तुमकां दिसता की तुम्ही बऱ्यातलो बरो डान्स करू शकता जाल्यार हांगा मुखार येवं शकता. हांगा डान्स राउंडची पार्टिसिपंट हांगासर आसा आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव. ह्या शोरूम कडल्यान ही सुंदरशी साडी. सो पळोवया की आज बऱ्यातलो बरो डान्स कोण करता आणि ही साडी कोण घेवन वयता ती. आव वयस काय बरो डान्स, कितलो बरो आशिल्लो डान्स, बेस्ट न्ही. ओके, सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर मोठ्यान ताळयो जाणी पयली. विनर एक आसात पण तुमच्या खातीर 2 रनर अप प्राइजीस आसा. सो 2 रनर अप प्राइजीस आमी कोणाक दिवपाचे पयली डिसायड करा. सांगा बेगीन, तुम्ही सांगा. रनर अप प्राइजीस सांगा गो. एक हांव काडटले रनर अप प्राइज, एक तुम्ही सांगा.
फुडें यो आनी कोणे इणे ओके फुडें फुडें ओके सो एक स्पेशल प्राइज हांव एक दिता हिका फुडें यो हय काय ना डिजर्व करता की ना मोठे ताळयो दोनी तिच्या खातीर एक तर तिचें नांव आयलें तरी पूण ती फाटल्यान गेली ना ती रावली हांगासर म्हाका दिसता कितल्या वर्सांनी डान्स केला म्हाका खबर ना कितल्या वर्सां डान्स केल्लो केन्नाच करूंक ना आं फर्स्ट टायम पयलेच फावटी आतां करतली न्ही फुडें डान्स तूं ओके सो एक स्पेशल प्रायज हांव रिक्वेस्ट करता प्रिया शेट हांच्यानी हो प्रायज दिवचो कशी दिसले बरें दिसलें आं तुज्या दोळ्यान लिटरली दुख्ख आयल्यान हांवें ना चिता रामापुरप केन्ना डान्स करून नाशिल्लो न्ही कशी दिसले पण डान्स करून मजा येयली की ना तुका सांगिल्लें मजा येतली म्हणून ओके म्हाका दिसता हेच जे आमकां मुवमेंट्स आसता हेच जे खीण आसता हेच आमकां जाय आसता कितलेशेच बायलो आसता जी आपल्या सदच्या कामान इतली व्यस्त आसता तेंचें वय केन्ना जाता तांकां कळना एका वेळाचेर अशी पावतात की सगळे भुरगेपण खंय तरी सोंपिल्लें आसता आनी जेन्ना तांकां ह्या वयाचेर संद मेळटा आनी ती घेतात तेन्ना ती दोळ्यान पळोवंक शकतात काय कितली उमेद जाल्या ती खरेंच म्हाका लिटल तिका पळोवन म्हज्या हांगाचेर आज काटे उबे रावल्या मोठ्यान ओके आनी एक प्रायज कोण आनी डान्स करपाक सांग कोणाक दिया सांगा तर तुमी डिसायड करा विनर खबर आहा सगळ्यांक कोण ती विनरा बद्दल काय डाऊटूच ना आनी एक स्पेशल प्राइज बेगीन तुम्ही सांगा तांकां पळोवन सगळ्यांक गाडी कोण चलयताली तूं चलयताली न्ही ती बरी अशी अशी करून ना हीच न्ही मोठ्यान जाळ्यो दोन तिच्या खातीर मुखार यो डान्स कसो तो गाडी बेस्ट चलयली तिणें ओके सो आनी आजची आमची विनर जिका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव हांचे कडल्यान एक सुंदरशी साडी कोण ताका खबर आसा आपल्याक प्रायज मेळ्ळो तो तर डान्स राउंडचे विनर आता रितू गावडे आनी ताका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी तशेंच बाकीची पार्टिसिपंट हांगासर आमची अनेक आई आसा तिच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी फुडें फुडें सगळ्यां खातीर ताळयो जावनी वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राउंड खेळपाचो जो आसता आमचो चक दे राउंड चक दे राउंडची पार्टिसिपंट तयार आसा आनी तांचो गेमूय रेडी आसा सोंपोसो गेम आसा आमी भुरगेपणांत खूब फावटी खेळटाली पक्षी उड पंछी उड कोणते हुनीर उड अशें कितें गेम आसताली सो त्याच तरेन तांकां खेळपाक जाय असो हात धरपाक जाय तुमी हांव वेगवेगळी नांवां घेतले कबूतर उड सो हात वयर करपाक जाय किंवा जे उडना तेजें नांव जर घेत जाल्यार तुमी हात वयर करप ना सोंपोसो गेम आसा आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले ग्रेसन्स ओवरसीज होलसेल सप्लाय ऑफ ड्राय फ्रुट्स एंड स्पायसीस हांचे कडल्यान एक स्पेशल गिफ्ट ओके कबूतर उड प्लास्टिक उड 1 2 आउट माजर उड पॅरट उड उंदीर उड राक्षस उड पॅरट उड पिजन उड कोणे हे करूंक ना उडोवंक ना कोणे माजर उड सुणो उड टॉटॉयस उड स्पॅरो उड उडयत मगो आउट आहे आउट तू आउट चिमणी उड सुणो उड माजर उड पिकॉक उड कावळो उड जिलेबी उड आउट आउट सोसो उड सावरी उड आउट तू आउट सावरी हरण उड लोटस उड गरुड उड चिमणी उड कावळो उड मेणवात उड पक्षी उड हत्ती उड माकड उड माकड उडटा कबूतर उड चिमणी उड कावळो उड नुस्तें उड
माकड उड, हत्ती उड, स्पॅरो चिमणी उड, कावळो उड, कबूतर उड, हत्ती उड. दिव्या माशेलकर जाता आमच्या चक दे राऊंडचे रनरअप आनी ताका मेळटा स्पेशल प्रायज जो स्पॉन्सर केला तुकाराम गावडे हांच्यांनी. हांव रिक्वेस्ट करता रितू गावडे हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. चक दे राऊंडचे विनर येता ईशा आनी ताका मेळटा ग्रेसन्स ओवरसीज होलसेल सप्लायर ऑफ ड्राय फ्रुट्स अँड स्पायसीस हांचे कडल्यान एक स्पेशल गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. स्पेशल प्राइज वयता कविता हांकां मोठ्यान ताळयो जावनी. देऊळवाडा नारव्याक येतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात तुकाराम गावडे हांकां, तशेंच तन्वी गावडे आनी आजची स्पेशल गेस्ट प्रिया शेट हांकां. फुडल्या भागान रोखडीच मेळटली हय तुमच्याच वाठारांत. तो पर्यंत पळयत रावात तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो पंचामृता रायस प्रेझेंट जरा. कांयच भिवपाचें बी कांय ना. आनी रितू गावडे जिलेबी चल गावडे जोडी तुजी माझी ह्या राऊंडची आमची रनरअप जाता दीक्षा आनी माझे नाव प्रवीण. नाव घ्या सुरुवात करता पयली. माझे नाव नयन माशेलकर. एक मिनिट सायलन्स सायलन्स सायलन्स. फुडलो राऊंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी मातशी भुरग्यांक उगी करा. पुष्पा आय हेट टियर्स. यो फुडें पोतांची दावत येयना बरें. वल्चर उड वल्चर उड सगळी आउट. हॅलो टोटल अजूनपर्यंत 15 भुरगीं शेणल्या सर. हय सर चडशी 7 ते 10 वर्सां. हां शाळेन सोडले तुमी? शाळेन शाळा आसतना ती वचना साहेब. आनी आतां तर सुटी पडल्या तुमी आनी कितें साहेब? सर सुटी पडले आतां तुमी आनी कितें सर. ना सॉरी सर ना हय तुमी म्हणटाले हांव वचून पळयता आतां. वाव कितली बरी शाळा. यानी किधर है? चोरानो म्हजे कडेन खेळटा.
गोवा पोलिसा कडेन सॉरी काका. सॉरी सॉरी बिरी काय ना. खंय आसा ती बाकीची भुरगीं? अरे येत रे सगळी भुरगीं भायर. चला या आता घरा. घरा आम्ही येना घरा. आम्ही शाळेनूच रावतली. घरा आमकां सामको वाजता. अरे भुरगीं पयलीं शाळेन वचपाक रडटाली, आता घरा वचपाक रडटा. हो कसलो रे चमत्कार? चमत्कार न्ही, हो आमचो गोंय सरकार. अरे गांवान गांवान जर अश्यो सुंदर शाळा जाल्यो जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल भिवपाची गरज ना. भिवपाची तूं, आता आमकां घरा वचपाची गरज ना. नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार, खोशया सारे गोंयकार. भिवपाची कांय गरज ना. आता दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.